एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. आम्ही सगळी बरी असा पोट भरलेले हा. विनायक बाहेर रेस्टॉरंट जेव्हा गेली पोट सामके आता पोट पॅक झाला का शिवाय आता जेव्हा येता खंय घरा या खंय घरा या तू बिचार न्हीद म्हटले. आता वयता बिचार आणि आमचं एकूच बीच खंयचं मोरजीम कित्याक आश्वेम कित्याक आम्ही वर्सांवर तेच बिचार वयता आणि खंयचेच तुमकां बीच पळोवंक मेळचे ना माझ्या ब्लॉगान. कित्याक शांत आयसर लोक चड ना, गर्दी ना, बोवाळ ना, कसलो आवाज ना. आयज पळोवया लोक आसता पण अशे कलंगुटा भशेन आसता. इफ तुमकां शांत प्लेसीर वचूंक जाय जाल्यार ह्या बिचार यात. इफ तुमकां बोवाळ जाय जाल्यार कलंगूट बिचार वचा ना. ओके सो खंयचे बीच म्हटलें आमी आश्वेम हांगा मांद्रेम फुडें ते आमी थंयच वयता वर्सां वर्स. म्हटल्यार आयज या म्हटलें भुरगीं एन्जॉय करतलो, इशूकूय एन्जॉय करतलो. इशू न्हिदला आतां. इशूकाक बिचार थंय वचून ताका सरलेक भरोवंक जाय. खिचडी हाडला हांवें घरांतल्यान करून ताका थंय खातलो की आतां जास्त दूध पिला, उदीक पिला. ओके आणि भायर सामको बरो वत पडला. चिंतलें की आयज फूल डे असो पावस पडटलो म्हणून. सकाळीचे पयले पळय आमी आयज चिंतलें की आयज बाबा आसा दिसता फूल डे पावस. पण कितें जावं देवान आयकलें म्हाजें. पावसा मातशें रावयलें कित्याक तृप्तीक मातशें बिचार वचून येवनी खंय मागीर रातचें पडलें आतां अशें ना. सो आमी विनायक बार रेस्टॉरंटात वचून भायर सरला वचपाक बिचाक. ओके मागीर तुमकां वचून बिचार मेळटा. ओके चला. सो आतां मातशें दमट जाला आनी हांगा रोड बरें केला न्ही. वायड केला, धाकटो आसलो रोड अशें ना. आतां बरो व्हडलो केला. आमे हांगासर बरें आहा. चडशी हांगासर ह्या बिचीक न्ही चडशे लोक येयनात कळ्ळें तुमकां न्ही. येतात पण चड अशें ना, कमी. आमी आफ्टर कोवीड गेलेले याद अशें ना. तेन्ना कोणूच लोक नासलेले. हांव समजलें हांगासर कोणूच येना दिसता. हय आफ्टर कोवीड येयल्ली आमी. सो आमी पावत येयल्ली. हय तुतल्या पुरो आयज वेदर मातशें नाल्यार कितें जातलें दमडी कित्याक नाल्यार बिचार न्ही सामकें हें जातलें गे वतान. पार्किंग मेळटा पळय हांगासर आहा न्ही पार्किंग. हां त्या हॉटेलाक सगळें फूल जाला दिसता हांगा. सगळें फूल हांगा 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 आसा एक शिनात दवरून सोड आसा न्ही. हे न्यू केला दिसता. रग उदीक हायटायडा आसता. आमी आयिल्ले मग आयिल्ले आमचो होच बीच आनी खंयच्या बिचार वचना आमी. आमचो वर्सां वर्स होच बीच. सो पार्क करता गाडी मागीर मेळटा तुमकां. सो आमी हांगा रावला. आतां काय तो उठलो खबर आहा न्ही. गाडी रावले की तो उठटा. सो म्हणटा ताका बिगने बिगने खिचडी खावयता. तो खिचडी खावयता मागीर आमी वयतली बिचार. ओके सो एक व्हडलें काम जालें इशुकाक बरोवन. खाल्लें ताणें बॅग काड. सगळे भितर कपडे टॉयज खेळपाक बीन आहा ते एक बॅग काड. सगळीं जाणां लोक न्ही बरें जेवण बिवण घेवन वयता बिचार बसून एन्जॉय करपाक. आमी हॉटेलान जेवन येयली. आई म्हणटाली घरा रांदून व्हरया म्हणून. आसूं म्हटलें घरान रांदपाचें म्हणजे कशें एक कितें तरी बिरयानी बीन करून हाडपाचें आनी अशें बिचार बसून जेवपाचें. सो नेक्स्ट टायम पळोवया. ते बेगीन घाल. हांव म्हणटालें न्ही लोक ना म्हूण लोक खूब आसा लोक. एकूच बॅग घे सावकास आं. हांगासर देंवन हांगा मातशें हें आसा स्टेप्स आसा ताका धर तूं. ताका धर शिवनाथ. कित्याक बाबा हायटायड आहा उदीक चड येयला बा फुडें. चल तूं सावकास घे. आई मेन आई सावकास येवंक जाय. हांगा स्टेप्स आसा ताका लागून सावकास येया. फायल्यान धर. एक मातशें देंवपाक त्रास जाता सामके. स्टेप्स सामके हाय आहा व्हडली आहा. लास्ट टायम हांगा कांय नासलें पळय बरी दिसता ग्रिनरी. सावकास यो गे. सो हें पळयात उदक हांगा पर्यंत आयला. आसा लोक चड अशें रश ना आसा. उदक चड आसा. हांकां म्हटलें हांगाच मातशें बसून खेळा म्हटलें. म्हाका आनी भंय दिसता हें उदकाचो. हांगाच कपडे राव मातसो राव. आई कडेन हा बॅग. इशुकाचे फर्स्ट बीच
विजिट ते काय नाकातले काढते नाका थंडी आलायचं नाकातला शिमोड येता पळय ना न्ही इश्वीक तुझे फर्स्ट बीच विजिट आ घे करता नाका घाल घाल नाका इश्विकाचे फर्स्ट कितें इश्वी काय कळना आता कितें ये उदक बीच भितर फिश आहा इश्वीक फिश आहा फिश सोंदाळे आसा फिश हिमी हांगा तळमळटा न्हावपाक तिमी पशिनात बरे बसून पिकनीक करता न्ही आम्ही चप्पल हांगाच काडटा आई रेडी जाली आई रेडी जाली हांगा तर बॅग चला आणि चड पयस वचप ना हांगाच लागीं तो बघितलं बरो खेळटा पळय हांगा बस हे पळयात चड अशें रश ना सामकें गर्दी अशी पडना हांगासर पुरो 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 खेळ इश्वी सामको पळयता कितें येता हें वायट 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 कितें हें आवय गेले कपडे माझे ए ते आणि वयतले हांव व्हांवून आणि शिवराज जीन्स पॅन्ट घालून येयला आता भिजते काय जायना केन्ना सांगता का हाफ पॅन्ट घालून हाफ पॅन्ट घालून शिव केन्ना हाफ पॅन्ट घालतो ना कितले वर्ल्ड वॉर जावं तो शिव हाफ पॅन्ट घालतो ना अरे आसूं वॉश करया मागीर आसूं तो पळयताय कितें ताका मातशें पांय उदकान घाला मागीर 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 आई ऑन द फ्लोर पाय घट धर गेले व्हांवून गेले तुका सांगला हांवें थंय बसून खेळपाचें मातयेर हांगा हांगा नाका थंय वचून खेळा हांगा न्हावपाक यात एक गेले व्हांवून कितें येतले ए नाका आंग कट्टलो आंग कट्टलो अशें ना आता म्हाका न्हावंक दिसता कपडे काय हाडूंक ना आसूं म्हणटा कित्याक बरो बरें आहा वेदर सामकें बरो आहा कोण कोण ना ना मे कोण ना हे बीच न्ही सामकें क्लिनेस्ट बीच दाखयता हांव सकयल कितें क्लीन आहा पळयात पळय सामकें क्लीन सामकें काय अशें कचरो बिचरो घाण बीन कांय ना क्लीन सामकें लाल कलरची चाली ललित कलर लाल चाल माझ्या सोबत तो मला खंय लावी डिफरंट दिसता का कुत्रे येयला हांगासर एन्जॉय करता कुत्रे एन्जॉय करतात इश्वीक एक फोटो काढ न्ही लास्ट टायम अशें पांयां उदक घालतलें वयच्या टायमार आतां नाका कोयला इश्वी फर्स्ट बीच हा फुडल्या वचून नाचला तो उदकान उदक सामकें थंय बरें पावता हांगा म्हटलें हांगाच बस म्हटलें थंयसर न्ही तुमकां दिसता आसतलें दोन भुरगे उदका थंयसर गेला म्हणजे पेरंट्स बीन खंय आहा काय कळना की तांकां कित्याक बरो हे वेव्स आनी खूब हाय आसा वेव्स आनी दोनूच भुरगीं थंयसर आहा आनी कोण ना हांकां न्ही मजा दिसता
केअर घेवंक जाय पेरंट्सांनी. ते पेरंट्स गोंया कोणाक खबर, दोग जाणां भुरगे आहा. म्हाका रित्यूकाचे एज ते न्ही, रित्यूकाचे एजाचे भुरगे पळय दोग जाणां कितें डेरीक पळय ताका. शी बाबा. आम्ही एन्जॉय करू ना करू, ऋतवी बरोबर एन्जॉय करता पळयात. ती दोघांना बरी एन्जॉय करता. आई थंय रावला. आई पिता आमगे उदकाक ना. घेन जाले कुल्फी का. आम्ही आता घेता आईस्क्रीम. ए चिन्नू चिन्नू आईस्क्रीम आईस्क्रीम. ऐकता ऋत्विक, ते आईस्क्रीम घेऊन उदकाड वचना का, हांगा बसून खा. यो घे खंयचे घे. म्हाका मँगो घे. ते मँगो आणि भितर मिल्क आसता 3 घे. म्हाका आईक ते मिल्क घे. सेम घे. नाही चिनू नका. कचरो हांगा घालपाचे सरू पळय. घाल कचरो कर नाका. घे पेपर काढून ते उडे, बिचा उडे नाका. मँगो येताना आम्ही शेंद्री बसपाक कपडो बिपडो काय हाडूंक ना. अशी येयली. इश्विका असले जॅम येयला. बसले. अरे उदक खरं पण येता न्ही. हांगा बसले. फर्स्ट टाइम ऋतुका घेऊन येयल्ली पळय तेन्ना ऋतू इतलो रडटालो आणि उदकांत पांय घालनालो, इतलो रडटालो. आतां इश्विकाची पळोवंक जाय. इश्वी कितें करतलो आतां नेक्स्ट इयर. आपूण नातलो खंय. ताका असलें न्हीद येयला सांगू. पण न्हीद बी येयले न्ही रडना ओग्गी आसता. आनी 10 मिनटां रावता आनी वय या आमी. वचोंकूच मन येना. चड हांवें व्हिडिओ बी शूट करना कित्याक आमी एन्जॉय करताली. कित्याक आमी आनी परत येवपाचें ना हांगासर. चड हांव शूट करून रावूंक ना. आमी एन्जॉय करता. आई म्हणटाली आपल्या उदकांत पांय घालूंक जाय, पांय घालूंक जाय. मातशें बरें उदकांत मिठाच्या उदकांत पांय घातले न्ही पांय बीन दुखपाचे बीन अशें कमी जाता. घाल तुजे. ताका लायक उदकांत खेळपाक. ताका लायक इश्वीक. ताका लायक उदकांत खेळपाक. पुरो इश्वीक एन्जॉय. इश्वीक लायक उदकांत खेळपाक. असं कशी पाय घातले पुरो. नाका पुरो. सो जाले आमचे पुरो म्हटले 4 जाले हांगासरूच. तुमी हालात ना हांगच्यान. दोगांक बरी खेळटा. पुरो यो ये टुवाल घे. सो चला भायर सरला वचपाक आमी घरा. आनी रावूं ना आमी कित्याक बरा सामकी कडक वोत सुटला. किडा भितर. राणी कर मग घाल. सो म्हटल्यार शिव बरो चाय बी पिवपा या म्हणजे आता खंयच नाका च्या. जस्ट नाव आता आईस्क्रीम खाला आणि एका जोर न्ही दिला. म्हटलं घरा या बरीशी चाय पिया म्हटले. ओके तेच करूया. 4 जाला न्ही पावतली घरा. तोय रडटा. सो पावली आमी उदळूच पावल्ली. पयलीं आयले शावर घेतले सगळ्यांनी. कपडे सगळे हातीन वॉश केले कित्याक मशिनाक घालून रेंव लागला न्ही. मागीर कितें केलें मागीर मशीन मारले सगळे रेंव पडलेले. इशूका न्हीद घातले.
सो आता चाय पिता बसून निदात ना तरी पण म्हटलं तू बस हाले म्हटल्याशिवाय आता तो बस चाय पिऊन बसला. आपला चहा आणि जॅकफ्रूट चिप्स. ओके सो आईची दीस कसे गेले कळकूच ना निघे कळकूच ना आईची दीस कसे गेले ते खंय वचपाची उमेद असता. मी घरा येयली की टायर्ड सामकें न्हीद येयला आता की आता 6:30 जाली आता न्हिदपाक जायना. ओके सो आतां इशू न्हिदला. तो म्हटलें मातशें तोंडान न्ही बेसन लायता टॅनिंग जाला कित्याक खबर आहा तो आतां न्हिदला मागीर जागो उठलो न्ही मागीर तो आमकां पयले आनी रडटा मागीर तो तोंडाक कितें लायल्यार बीन म्हणजे आतां लावूंक घेता. ओके चला इतलेंच. तो हो ब्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.